नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। 30 अभियंत्यांक आनी 27 कंत्राटदारांक कारणां दाखयात नोटीस जारी। निकृष्ट रस्त्यांक लागून मुख्यमंत्री आक्रमक। स्वताच्या खर्चान रस्ते बांदात, उपरांतूच नवे कंत्राट। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेची संसद स्थायी वाणिज्य समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक, तर संरक्षण समितीचे वांगडी म्हणून कॅप्टन विर्यातोची नेमणूक। गॅस सिलिंडर, वाहनांच्यो बॅटऱ्यो आनी हेर सामान चोरपी 5 जाणांच्या टोळयेक केली फोंडे पुलिशेन अटक। फुडलो तपास सुरू। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली अचकीत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट। दक्षिण गोंयच्या लोकांक वेळार उपचार मेळपा खातीर साधन सुविधांनी सुदारणा करप गरजेचें, सांगता मंत्री राणे। आदले बायलेचे अपहरण करपाचो रचलेलो कट। माड्डोळ पुलीस आनी संगमेश्वर पुलिसांच्या मजतीन 7 अपहरण करप्यांक केली अटक। फुडलो तपास आसा सुरू। म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ले चोरी प्रकरणात अटक केल्या 4 जाणांतले 2 जाण अल्पवयीन। दुबाविताकडल्यान 1 किलो भांगर आनी 12 किलो चांदीचे अलंकार जप्त। आता पळयात खबरो विस्तारान। राज्यसभा खासदार आनी भाजपा गोय अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची संसद स्थायी वाणिज्य समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या। जाल्यार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची संसद संरक्षण समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक जाल्या। गोयचो राज्यसभेचो खासदार तसोच भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हेंची संसद वाणिज्य समिती हितून तेंची निवड जाल्ली आसा। आनीक ही जी समिती आसा ती समिती देशाचो जो आर्थीक धोरण आसता त्या हितून त्या फिल्डांनी ही समिती काम करतली। तशेंच जो साऊथ गोवाचो जो काँग्रेसीचो खासदार आसा कॅप्टन विर्याटो हेंची संरक्षण समितीन हेंची नेमणूक जाल्ली आसा। अशें दिसता की संरक्षण समितीन कॅप्टन विर्याटोक जो तेंचो 1999 जे कारगिल वॉरान नेवीन जो कॅप्टन विर्याटोचो जो एक्सपिरियन्स आशिल्लो तो एक्सपिरियन्स पळोवन तांकां ह्या समितीन घातलेले आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी शुक्रारा अचकीत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली। दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे उपचार मेळपा खातीर हॉस्पिटलांतल्या पायाभूत सुविधांनी सुदारणा करप गरजेचें आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। तशेंच हॉस्पिटलांत आनी कर्मचाऱ्यांची भरती करपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें तांणी सांगलें। साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी चॅक करतले। हांगा आमचे जे कितें स्टाफाचे कितें ओपिनियन आहा, डॉक्टरांची कितें शॉर्टेज आहे प्रत्येक गोष्ट समजून घेवपा म्हणून हांव आयिल्लो। म्हाका पब्लिसिटीचेर चड खास ना आनी मेन म्हणून हांव एकटोच आयिल्लो इतलेच खातीर की पळोवन घेवन मागीर डायरेक्टर कडल्यान मागीर हांव सरकारा कडेन ते मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज साऊथ गोवाच्या लोकांक चडशे रेफरल जे जाता जे आमचे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आमी शब्द दिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान जशें आमी करता तशें हांगा जोड करपाक म्हणजे साऊथ गोवाच्या लोकांक पणजे धाडपाची परिस्थिती येवची ना। कार्डियाक एक गरजेची गोश्ट आहा, ऑर्थोपेडीक आनी न्यूरो हे 3 डिपार्टमेंट आमी जर हांगा ओपन करूंक शकले आनी इंडिपेंडंट आमी करूंक शकले आनी एक्झिस्टींग जे आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता आपल्या लेवलाचेर जे ICU बी पळोवन आयला सगळे PICU आनी जे कितें आमचे पेडियाट्रीक इंटेन्सिव्ह युनिट जे आहा, पूण त्याच बरोबर लोकांक जी सोयी सुविधा आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय जी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केला। आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची संख्या दिसाक म्हाका दिसता 650चे वयर ओपीडीचे जे वयर लोक जाता म्हणजे तांकां त्याच तरेची सोय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय। आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी फुडले 4-5 म्हयने भितर हांव मुख्यमंत्री कडेन मांडून एक विशय डिस्कस करपाचो। कित्याक केन्ना आमी डिस्कस करता पण हे इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा। इम्प्लिमेंट जाल्यारूच आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स जो पर्यंत जायना कार्डियाकाची वेगळी सोय आमी करिना त्याच बरोबर ऑर्थोपेडीक म्हाका दिसना की साऊथ गोवाच्या लोकांक जे तेंचे मनान आहा ते आमी करूं शकतले। पूण हांव मुद्दम आयिल्लो की आमच्या डॉक्टर रेडी आहा आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स कडेन चर्चा करून इवन नवे तेंचे कडेन ऑटोमॅटीक ब्लड एनालायझराचो प्लॅटफॉर्म जो आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडला तेंकां अश्युरन्स दिला की फुडल्या 2-3 म्हयन्यान हांगा आमी उपलब्ध करून दितले म्हणजे हांगासरले सॅम्पल भायर वचपाची गरज पडची ना। फाटल्या 25 सप्टेंबराक सांजे वेळा 7:30 वरांचेर कुणेच्यान 2 बायलां आनी एका दादल्याचें अपहरण जाल्लें।
उपरांत म्हाड्डोळ पोलिसांनी चौकशी करून संगमेश्वर पोलिसांच्या मजतीन 7 अपहरण करप्यांक धरून गोंयांत हाडून रितसर अटक केली. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. मनोज कुमार यादव आणि महिपाल मेहरचंद ह्या दोगांनी आदले बायलेचे अपहरण करपाचो कट रचलो. त्या प्रमाण सोनम, मंजू आणि मंजूचो घोव महेंद्र यादव हाका 25 सप्टेंबराक सांजवेळा 7:30 वरां मजगती कुणयच्या तांच्या घरांतल्यान अपहरण केले. या प्रकरणात सोनमाचो सध्याचो घोव सोनू लाथर हाणें म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली. पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या खाला गुन्हो नोंद केलो. आगाईचेर आदारून पुलिसांनी तपास करपाक 2 पंगड स्थापन केले. फोन ट्रॅकिंग वरवीं अपहरण करप्यांचे लोकेशन संगमेश्वर रत्नागिरी ट्रेस केले. म्हादोळ पोलिसांनी ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती संगमेश्वर पोलिसांक दिली. माहिती प्रमाण संगमेश्वर पोलिसांनी अपहरण करप्याची गाडी आडयली आणि तांकां ताब्यात घेवन गोंयांत हाडून रितसर अटक केली. मजगती या प्रकरणात वापरिल्ली मारुती सुझुकी आणि अर्टिगा गाडी जप्त केल्या. सोनम यादव, मंजू यादव आणि महेंद्र यादव सुरक्षित आसा. म्हाड्डोळ पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आपल्या घोवांच्या व्यवहाराक विटून हरियाणांतल्यान आपल्या इश्टा सयत गोंयांत येवन रावपी 2 बायलांक त्यांच्या इश्टा सयत उबारून व्हरपाचो प्रयत्न काल त्या हरियाणांतल्या त्या बायलांच्या घोवांनी आनी ताच्या कांय इश्टांनी केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्यो दोनूय बायलो हरियाणांतल्यान आपल्या घोवा कडेन पटनाशिल्ल्या कारणान थंयच्या खाप्या पंचायतीक तडजोड करून गोंयांत येवन आपल्या इश्टा सयत रावताल्यो, पुणय रावताल्यो. त्या घोवांनी त्यांचे पुणेचें लोकेशन सोदून काडलें आनी काल तांकां गाडयेन भरून किडनॅप करून व्हरपाचो यत्न जालो. ह्या प्रकरणांतल्यान 2 बायलो आनी 2 त्यांचे दोगी जे इश्ट आशिल्ले तितूंतलो एकटो इश्ट वाटावलो. तेणें पुलिशेन कागाळ केल्या बरोबर पुलिसांनी बेगोबेग तपास चक्राक घुवणावन महाराष्ट्र पुलिसांच्या मस्तीन आनी संगमनेर पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत ही अर्टिगा गाडी जे गाडयेंतल्यान त्या बायलांक आनी त्या दादल्याक व्हरताले तांकां ताब्यात घेतली. तांकां सध्या म्हाड्डोळ पुलिसांच्या सुवाधीन केल्ले आसात. ह्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी मनोज कुमार रामनिवास, महिपाल मेहरचंद, बीर सिंग संतोष सिंग, सत्यपाल लखीराम, दीपक बीर सिंग, सुमेर श्रीचंद सिंग आणि बजरंग रामचंद्र अशा 7 जाणांक अटक केल्या. तांकां काल न्यायालयान दाखल केल्या उपरांत दरेकल्याक 4 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेंत वापरिल्ली अर्टिगा गाडी म्हाड्डोळ पुलिसांनी जप्त केल्या आनी सध्या ते पुलीस स्थानकाच्या पुलिसांच्या कोठडीत आसा, कादयेत आसा. ASP साउथ सुनीता सावंत तशेंच DYSP फोंडा अर्शी आदिल हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस निरीक्षक म्हाड्डोळ पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर शेखर नायक. म्हापशा नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात जाल्ले चोरी प्रकरणात अटक केले 4 जाणां मदले 2 जाण अल्पवयीन. दोगूय अल्पवयीन चोरांक अपना घरात धाडल्यात आणि त्या दोगांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. तशेंच पुलिसांनी तांचे कडल्यान चोरी केले 1 किलो भांगर आणि 12 किलो चांदीचे अलंकार जप्त केल्यात. म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलर्स दुकानात सोमारा फातोर्डेर 12 ते 1च्या सुमाराक चोरी जाल्ली. चोरांनी दुकान फोडून लाखांनी रुपयाचे भांगर फारायले. म्हापशे पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करताले. म्हापशे पुलिशेन बिरेस्तारा राजस्थानच्या ह्या 4 जाणांच्या टोळेक अजमेरच्यान अटक केल्ली. अटक केल्ल्या मदीं 2 जाण अल्पवयीन आशिल्ल्याचें कळटा. तशेंच ह्या दुबाविता कडल्यान 1 किलो भांगर आणि 12 किलो चांदीचे अलंकार जप्त केल्यात. That the team of Mapsa police station has successfully apprehended an interstate burglary gang that was responsible for committing a major theft in a jewelry shop in Mapsa market. When we started scanning through the CCTV cameras, we discovered that on Saturday night this gang had made an attempt at the same shop. We took out all the CCTV footage which was available. This footage ran into hours. All that footage was then divided among the very able staff of Mapsa police station, and a search began for these suspects. We were able to see in the CCTV footage that there were 3 boys or men who had committed this act, and they had completely covered their faces. The Mapsa police station staff
came to us and said that the descriptions which we are seeing in these CCTV footage match with two persons they had stopped at around 3 a.m. near Mapsa police station because they had found them in a slightly suspicious position. They had clicked their photographs. The identity of the thieves, at least their physical identity, became very apparent. The clothes of the suspects matched with the photographs which our staff had clicked. We started looking at all the roads which led to the shop and all the exit points which came out from the Mapsa market, able to find a CCTV footage at Thivim railway station where we could see these suspects boarding a train. As soon as this information was available, we alerted the Konkan Railways. We were in touch with senior officers of Konkan Railway and of the Railway Protection Police Force. These suspects' photographs were shared with these officers. They then flashed these photographs on all the trains which were moving out of Goa, and because we had certain local information that these persons could have been from areas around Maharashtra, Gujarat or Rajasthan, therefore the three teams were also dispatched to Mumbai, to Gujarat and to Rajasthan. We have arrested 4 persons till now. Their details are: one, Mr. Harji Chauhan. He is a resident of Bewar, which is a district adjacent to Ajmer. He is 26 years old. Another person who has been arrested is one Mr. Bhavani Singh, who is 18 years old. He is also a resident of that same district. And we have also arrested or apprehended 2 CCLs. Their age is less than 18 years, that we have been able to recover almost all the stolen property. ये केस के अंदर सीसीटीवी तो इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन इस केस को क्रैक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव नाइट पेट्रोलिंग. हमारे क्योंकि सीसीटीवी के अंदर तो मुंह छुपा हुआ आया, लेकिन हमारे अलर्ट स्टाफ ने जो फोटो लिया उसके अंदर हमें इनका एग्जैक्ट चेहरा मिल गया. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. म्हजो संबंध नासतना कसल्याय आनी खंयच्याय घडणुकेंत नांव घेतल्यार घडये तांकां समाधान मेळटा आसूंये अशें म्हणीत मंत्री माविन गुदिनो हांणी भुतानी कडेन संबंध नाशिल्ल्याचें सांगलें. सरकारा कडेन खंयचोय विशय सुटावो करपाची तांक आसा, देखून ह्या विशींचो योग्य निर्णय सरकार घेतलो असो विश्वास माविनान उक्तायला. थोडे लोक हांव इतलेंच सांगपाक सोदता हेजेर तांकां न्हीद पडना म्हजें नांव घेयलें बगोन. हांव कित्यान ना आनी वेर नो इनवॉल्वमेंट इज दे तांकां गोडी समाधान जाता म्हजें नांव घेयलें. हे सरकाराक एक कॅपॅसिटी आहा खंयचो इश्यू सॉल्व करपाक. योग्य ते डिसिजन सरकार घेतलो. पणजे नुस्तें मार्केटा देगेक आशिल्ली इमारत धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान ती सध्या सील करपाचो निर्णय पणजे महानगरपालिकेन घेतला. ते प्रमाण फुडल्या 7 दिसां भितर सगळ्या नुस्तें विक्रेत्यांक तात्पुरतो जागो दिवन तांकां शिफ्ट करतले म्हणून मार्केट समितीचो अध्यक्ष बेंटो लोरेनो हांणी सांगलें. सो 7 दिसान क्लियर जातले सगळें. क्लियर. सो 7 दिसांक तेणी एडजस्ट करपाचें. हय. ती आतां कितें जालां म्हणजे परमनंट जालो जातलो म्हण ती दिल्या. सो तिका हांगा हांवें 7 दिसां ते मातशें हें करा, पाशेंस काडा एडजस्ट करून. 7 दिसां भितर तेणें मोडल्या उपरांत मागीर
बाजार तुमकां मेवलो न्हू. ओके ती कन्व्हिन्स जाली हय तेंकां कन्विन्स जाता तेंकां पळय बाबुशान तेंकां प्रॉमिस केला म्हणून सो बाबूश केन्ना आपणाच्या प्रॉमिसार भायर वयता न्हू. दे ऑल्सो नो दॅट. केन्ना शिफ्टिंग आयसून शिफ्टिंग ना जातलें आयच्यान ना. हा केन्ना जातलें हें जाता सिस्टमॅटीक तेंकां घेवन आमी मोडपाचें पळय 2 दिसां म्हणून जाल्यार तेंकां शिफ्ट पळय फाल्यां मुट्टा जाल्यार आयज आमच्यांनी रेडी करूंक जाय एंटायर शेड न्हू आमी रेडी करून दवरता. जस्ट 2 दिसां आदी तेंकां शिफ्ट करतले प्रोविजन करून प्रोविजन केला हय शिफ्टिंग अजून सुरू जावंक ना. हां जातलें मे बी मंडे. पण कोर्टाचें इन्स्ट्रक्शन येयला की म्हणून हिंगा शिफ्ट करा आनी या demolish करा म्हणून. आयज हियरिंग आसा. हय नुस्तें पळय कोण येता बाजार नुस्त्याच्या बाजारात तेंकां शिफ्ट करा. ओके सगळ्यांक शिफ्ट करता डोंट वरी. तो सगळे रेडी आसा. हय हय ते रेडी आहा. आनी जे तेंचें कितें बरें जाता जाल्यार ते सदांच रेडी आसतली न्हू. आमचो बाजार सारको वीक जाला. ती आतां सांगताली ते पळय तेजे हे आहा होंडे आहा न्हू ते लेगून हाडलेले आहा ते लेगून रिप्लेस करा म्हणून सांगताली. सो आमकां चान्स पडटलो ते रिपेर करपाक. आनी मीट वेंडर तेंची कितें मागीर ते शिफ्ट करतले. ते जालें स्टेप बाय स्टेप जातलें सगळें जातलें. बरें करूंक सोदता न्हू आमी आतां तेंचेरूच थारायला ते कितें बरें करता जाल्यार आमी रेडी आहा न्हू तेणी सांगला तशें करपाक. ते आमच्या बारा कोण आहा जाल्यार आमी तेंच्या बारा आहा न्हू. पूण तेणी आमकां बरे भाशेन सांगला तें दिवंक जाय. आमकां तेणी एका दिसाच्या टायम दिला एका दिसा भितर मोडटलें म्हणून सांगला बरें आमी तेजें मानून घेतला. आतां तेजेर डिपेंड आहा आमचेर कांय डिपेंड ना. आमकां एका दिसान सांगला आनी तेणें आमकां सांगला आमच्या बाजार हो केला तुमकां केन्ना बसोंक जाय तें ताका आदले दिसा सांगतलें म्हणून तेन्ना आदले दिसा सांगता तेन्ना आमी काय बसतलीं आनी आमचें कांय इश्यू ना. सो सगळ्यांक मार्किंग करून खंय बसतलो ते सगळ्यांची नांवां तेणी आतां आमकां कोणी सांगलें म्हणटच आमी मागीर ती कोण हिंगा सद्दां एवरीडे कोण येता बाजाराक तेका तेजी नांवां घेवन आमकां बसोंक जाय. साधारण कितले जाण आहा तुमी सगळे? आमचो एक्चुली तो 350 लोक आहा एक्चुली पयलींचो भाग आतां थोडो लोक मेला थोडो लंडनाक गेला परत सद्या आमी पळय येता पळय त्या लोकांक मागीर ते बसपाचें. कॉलेरा हे दुयेंस गोंयांतल्यान आसून ते भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कामगारां खातीर जाता अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकार सांगता. मालीम सारकिल्या जेटीचेर सगळे साधन सुविधा उपलब्ध आसात. ते कामगारांनी आपले भलायकेची तपासणी करप गरजेचें. तशेंच बोट दर्यांनी लेगीत आपल्यो हावडयो नितळ दवरपाक जाय जाका लागून साथीची दुयेंसां पातळपाक आडोवपाक शकता अशें मंत्र्यान सांगलें. नियंत्रण जेन्ना 10 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं कुटमण जेट्टी जाली पयलीं सुवातेर कॉलरा आनी डायरिया हो वॉटरबॉर्न डिजीज हो खंय तरी पाणी साचता डेंगू बिंगू अशें न्हू. आतां हे भायर वयतात 8-8 दीस 10-10 दीस रावता आनी तांकां कित्याक ह्या रोगाची साथ हांगर ना गोंयान आमच्या ना आनी हे मायग्रंट लोक आहा पळय तेंच्या माध्यमान जाता आनी हे येता केन्ना आनी हांकां जाता केन्ना हें आमकां लक्षान येवपाक ना. पूण आतां मालीम सारकिल्ली जेटी जी आहा जाल्यार आमचे कडेन हेल्थ एजन्सी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा जो मेडिकल कॉलेज आहा हांगा त्या ओनरांनी आसूं किंवा तेंच्यांनी स्वता वचून आपलें चॅकअप करप आनी आपल्या हेल्थाचें कॅर घेवप आनी बोट ओनरांनी आपले बोटी क्लिनिनेस दवरप की जेणू काही असं डिजीज सगळ्याक पसार जावंक जायना म्हणून. कारण आमचे कडेन सगळ्यो सोयी आहा. आतां तुमी मालीम जेट्टी बद्दल म्हणशीत जाल्यार 1-2 किलोमिटर आमचें मेडिकल कॉलेज आहा हेल्थ सेंटर आहा. सो अशें जावंक जायना ते तेंच्यांनी कारण इतको रोग जायसर आमच्या जेटीचेर इतके डर्टीनस काय ना. सो खंय तरी प्रत्येकान एक विचार करून हो आपणें कॅर घेवप आपल्या कामगाराचें कॅर घेवप हे सगळ्यांचें मातशें मनान धरून तेंच्यांनी काम करपाचें. सर आतां मालीम जेटीचेर आनीक अशें कितें केसीस बीन ना अजून काय ना एकूच जाला. तर कितें आहा आमकां प्रायमा फेसिया काय कळटा मेलो तो कळटा पूण म्हणसून हांगा येयल्लो हांगा ते मायग्रंट वर्कर्स ते पगारा खातीर आसूं किंवा थंय कितें बरें पडना हांगाच्यो कांय गोश्टी तश्यो आसतल्यो पूण हो आमचे कडेन उत्पन्न जाल्लो रोग न्हू. हो रोग आतां भायर समुद्रान जाता काय हेंच्या बोटी पासून जाता काय आनी कशें जाता हेजेर मातशें आतां संशोधन जावंक जाय. आतांचे खातीर बीन तुमी कितें करतले म्हणजे कळपाक न्ही आमी करूं शकना म्हणजे कितें बोटी ज्यो भायर वयता आनी भायर कितें जाता तें आमकां कितें कळटा. जेट्टीर समज तसलें कितें जाता जेट्टी वरसून आसता जाल्यार दुसरी गोश्ट कारण ते 10 दीस भायर रावता ते कितें अशें मलेरिया म्हणजे जळार चावले आनी तांकां तें कांय जायना हें पाण्या पासून जाता. शुक्रारा एसजीपीडीए मार्केटांतल्या मांस विक्रेत्यांनी एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकार तशेंच पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांची भेट घेतली.
दुकानांतले घाणयारे उदक सोडपाक सिवरेजीचे कनेक्शन घेवंक नाशिल्ल्यान तांकां गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान नोटीस जारी केल्ली. आता एका म्हयन्या भितर घाणयारे उदक सोडपाचें कनेक्शन घेवपाच्या अटीचेर मंत्र्यान तशेंच गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान मास विक्रेत्यांक दुकानां चलोवपाक मान्यताय दिल्या, अशें एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी सांगलें. पोल्युशन बोर्डान तांकां नोटिसीस काडिल्ल्यो टू स्टॉप द ऑपरेशन्स बिकॉज दे तांचे वॉटर जे सोडटाले ताका कनेक्शनाक खंयच नाशिल्लें, सिवरेजीक कनेक्शन नाशिल्लें. जी वेस्ट बी आसताली म्हणजे चिकन बिकन कापून जी वेस्ट आसताली ती खंय वता ताच्या खातीर तांकां नोटीस आयली स्टॉप करपा खातीर. सो मागीर आमी मिनिस्टरा कडेन एप्रोच जाले आनी मिनिस्टराक सांगलें की आमी वॉटर पायपलायन आमी तांकां दिवपाक रेडी आसा. वी आर ऑल्सो रेडी टू कनेक्ट टू द सिवरेज म्हणून. आनी त्या मिनिस्टरान खूब इंट्रस्ट दिवन आमकां हेल्प केलो. आमचे मेंबर सेक्रेटरी सगळ्यांनी मिळून ताजेर एक बरो प्लॅनिंग केलें आनी आज तांकां सगळ्याचे ज्यांनी गोवा पोल्युशन बोर्डा कडेन एप्लाय केले फॉर कन्सेंट टू ऑपरेट तांकां तितल्याय जाणांक आज गोवा पोल्युशन बोर्डाक कन्सेंट टू ऑपरेट दिला. हांव आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा हांचे देव बरें करून म्हणटा की आज तांकां खंय तरी परत बिझनेस ऑपरेट करपाक तांकां हें दिलें. आनी वी ऑन एसजीपीडीएस पार्ट दीस इज नॉट अ न्यू इश्यू. हो खूब वर्साचो इश्यू. जेन्ना एसजीपीडी मार्केट स्टार्ट जाल्लें तेन्ना पासून तांकां कनेक्शन नाशिल्ली. सो तो दॅट इश्यू हेज कम अप नाव. सो वी हॅव अप्रोच टू द सिवरेज डिपार्टमेंट ऑल्सो. आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक बरयला की आमकां सिवरेज कनेक्शन दिवचें म्हणून. आज तांचे ऑफिशियल्स आशिल्ले सो तांणी सांगलां की आमी जाता तितले बेगीन बाय नेक्स्ट फ्रायडे दे वील गीव अ रिपोर्ट दे वील स्टार्ट समथींग ऑन इट व्हेरी फास्ट. आनी आमी उदकाचें कनेक्शन तांकां एप्लाय केलां. आयच्यान दे वील स्टार्ट एप्लायींग. सो दॅट प्रॉब्लेम इज 90% सॉल्व. आफ्टर इट इज कनेक्टेड टू सिवरेज इन मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. मडगांव शेतकी खातें आनी चिंचोणे पंचायतीच्या जोड पालवान अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे वतीन चिंचोणे शिबीर आयोजीत केलें. ह्या शिबिरांत आपमजत गट तशेंच शेतकाऱ्यांनी तयार केल्ले पदार्थ वा तांचे उत्पादन विक्री करपाक परवाने कशे मेळोवचे हाची म्हायती दिली. मडगांव शेतकी खाते आणि चिंचिणी पंचायतीच्या जोडपालवान अन्न आणि वखदां प्रशासनाच्या वतीन चिंचिणी हांगासर शिबीर आयोजीत केल्ले. या शिबिरात आपमजत गट तशेंच शेतकऱ्यांनी तयार केल्ले पदार्थ वा तांचे उत्पादन विक्री करपाक परवाने कशे मेळोवचे हाची तांकां म्हायती दिली. थळाव्या बाजारात वा प्रदर्शनांनी आपले उत्पादन विक्री करतना येवपी अडचणींचेर मात करपाची म्हायती या शिबिरात दिली. आणि जे FSSAI लायसन्स आहे तांकां जावं ते ब्रँडिंग करपाक, तांकां लेबलिंग करपाक, जावं तांकां ते हायजीन वा सॅनिटेशन मेंटेन करपाक, तांकां किचन कितको करपाक जाय, ते प्रेमायसीस क्लिनलीनेस हे सगळें तांकां त्या दाखोवची शिकयली. आनी हो प्रोग्रामांनी इन कॉर्डिनेशन वीथ आत्मा सावथ गोवा तशेंच झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आमगेलो मार्गांव सो तेंच्या अंडर आमी आज हो प्रोग्राम दवरला. कित्याक आमगेलो जायतो लोक हितून इनवॉल्व आहा आनी तांकां एक तेंगेले जे प्रॉडक्ट जाय तांकां एक बरी रेट मेळपा जाय आनी एक बरी मार्केट मेळपा जाय. आतां आमगेली चिंचिणी मार्केट आहा जे आमगेले लोकल आहाय तेणी बरे तेंगे प्रॉडक्ट तरी दुकानाचे गेले न्ही तांकां फायदो जातलो. खुबशी वस्तू खावपाची वस्तू आणि अशे रितीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो पळय आसा तातूंत वेगळ्या बरो दर मेळटा तिकेट रेट. पूण आनी एक्सपेक्ट पळय आसा हे जे पळय प्रॉडक्ट्स गेले उपरांत बाजारांत सेल जे करता ताका लायसन्स जाय पडटा. आता फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हे डिपार्टमेंट कसाय लायसन्स दिता. मार्केट जाय आणि आमचे गोंयकार लोकांक भायले लोक वेगळे बिजनेस बरें दवरता गाडी घालता हे आमचे लोकांक कांय दिना आनी मागीर इतले वायट दिसता. आमकां मेन आतां कितें दुकान भरपा जाय तेन्ना बाबा ठरावीक ते बसून ते विकपाक मेळपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या निकृष्ट रस्त्या संबंधीत 27 कंत्राटदारांक कारणां दाखयात नोटीस जारी केले उपरांत 30 अभियंत्याचेर कारणां दाखयाची कारवाय केल्या. हे मुखार कंत्राटदार आनी अभियंते देशी असल्यार ताचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्त्रोत आनी वीज खात्याच्या मुखेल अधिकाऱ्यां वांगडा रस्त्या विशीं बसका घेतिल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.
गोंयांतले पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्या संबंधात 27 कंत्राटदारांक आनी 30 अभियंत्यांक कारणां दाखयत नोटीस जारी केला. कंत्राटदारान करारा वेळार रस्त्याची जापसालदारकी घेवचे खातीर निश्चित काळ दिल्लो. त्या प्रमाण कारणां दाखयत नोटीस जारी करून कंत्राटदारांक स्वखर्चान तांणी बांदिल्ले आनी पावसान व्हांवून गेल्ले वा पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते नव्यान बांदून दिवपाचो आदेश जारी केल्यात. जे मेरेन ते कंत्राटदार हे रस्ते नव्यान बांदून दिनात ते मेरेन तांकां हेर खंयच्याच रस्त्याचे कंत्राट दिवचे ना असो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. उपरांत ज्या अभियंत्याचे कारवाय केला तांची दक्षता खात्या वतीन चौकशी करतले. अशा अभियंत्याची पगार वाड आनी बोट्यो लेगीत आडयतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. PWDचे रिव्ह्यू मिटींग जी जाली पळय न्ही तातूंतल्यान नॉट ओन्ली द PWD म्हणजे WRD आसतले, इलेक्ट्रिसिटी आसतले, सगळ्यात सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले, ह्या सगळ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेवन ॲट प्रेझेंट जे बॅड कंडिशन ऑफ द रोड्स हाजेर 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक जांकां शोकॉज नोटीस दिल्ली पळय न्ही तांकां फुडलो टेंडर कोट करपाक बेर केलो. म्हणजे इन शॉर्ट इट इज अ ब्लॅकलिस्टेड टील दे रिइन्स्टेट द रोड. दीस इज द फर्स्ट. दुसरी कंडिशन जी आहा पळय न्ही ऑलरेडी अप्रॉक्सिमेटली 30 इंजिनियर्स जे आहा पळय न्ही हांकां शोकॉज नोटीस ज्यो आहा त्यो इश्यू केल्ल्यो आसा. तांचेर मेजर मायनर पेनल्टी इन्क्वायरी केल्या उपरांत बसतली. तेंची इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरू केली. तांकां फाटलो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणटलो. ज्या ज्या इंजिनियरांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक ना तांकां डबल शोकॉज लागतली. ओके. आणि तिसरी चौथी गजाल जी आहा पळय न्ही आमी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रस्ते आसले ते स्ट्रिक्टली म्हणजे 30 नोव्हेंबराच्या पयलीं सगळे तेंच्यांनी रिइन्स्टेट करून परत हॉटमिक्स करून त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिवचे पडटले विदीन देअर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड्स. ओके. हाज्या खातीर आमचो जो ऑलरेडी जो एजन्सी जी काम करता म्हणजे हेजे सगळे रिपोर्ट करप हे करप ते सुपरवायज करतले आनी मॉनिटर करतले. चौथी गजाल जी आहा पळय न्ही ते पयली फावटी आमी म्हणजे हांव कित्याक म्हणटा जाणा 20 वर्सांची सिस्टम जाग्यार घालूंक जाय आसली ती कोणीच जाग्यार घालूंक नासली. पयलीच फावटी जाग्यार घातल्या. GIS मॅपिंग सिस्टम ऑफ द रोड ईच अँड एवरी रोड ऑफ द गोवा हो GIS मॅपिंग सिस्टमाचेर हेन्स फुडें खंयचो हॉटमिक्स करपाक जाय किंवा नवीन रोड करपाक जाय आसत 30 दीस पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. सो दॅट ईच अँड एवरी म्हणजे डिपार्टमेंट फूल विदीन 30 डेज तेंच्यांनी एप्लाय करून NOC घेवन आपलें कामूय करपाक जाय. एकदा रस्तो केल्या उपरांत ह्यान फुडें 3 वर्सां जो आहा पळय न्ही डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान रोड फोडूंक मेळचो ना. रोड फोडलो जाल्यार ताका हेवी पेनल्टी बसतली. ती इवन दो पर्सनली सुद्दां रोड कोण फोडटा आसत जाल्यार आज सपोज 10 रुपया आसत जाल्यार ती 1000 रुपया जातली. ती डिफेक्ट असो पद्दतीचो रस्तो तो फोडूंक मेळचो ना. आमी एवरी जाग्याचेर GIS सिस्टम आनी जेका मॉनिटरींग हे कंटिन्युअसली एक सेल वेगळो PWDन अपॉयंट केला. सो सगळी डिपार्टमेंट्स आसा ती तेजे कडेन कॉर्डिनेट करतली. आतां असलेले इंजिनियर रोड्स डिपार्टमेंटान 5 वर्सां वयर जितकें काम करता पळय न्ही ह्या सगळ्या इंजिनियरांची ट्रान्सफर ह्या निमित्तान जातली. कोणूच म्हणजे EE, JE आनी कोणूच रोड्स डिविजनान उरचो ना. 5 वर्सां वयर जे जो डिपार्टमेंटान ते आसा ते सगळे 5 वर्सां त्या डिपार्टमेंटांतल्यान शिफ्ट जातले. आनी जेंचेर म्हणजे इन्क्वायरी केल्या उपरांत आसा पळय न्ही तांचेर म्हणजे मायनर आनी मेजर पेनल्टी जी आहा ती 100% लागलेली आहा. कॉन्ट्रॅक्टर जर ते करिना जाल्यार परमनंट ब्लॅकलिस्टेड सुद्दां थोडे जाण जातले. ते जर विचार करीत आमच्या दुसऱ्या लायसनाचेर घेतले ते घेवन दिवचे ना. तेय तेंची सिस्टम काडल्या. कोणाची लायसनां कितली आहा ती बी काडून दवरल्या. तांकां घेवपाक मेळचें ना. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे एक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आनी विदाउट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड्स जे रस्ते आसा पळय न्ही ते सुद्दां मोटरेबल करपा खातीर म्हणजे हार्डली ऑक्टोबर एंडींग पर्यंत ते मोटरेबल करून प्रीमिक्स आनी फुल क्राफ्ट करपा खातीर आमी आसा तशें नोव्हेंबर 30 पर्यंत सगळें जातलें. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.